म्हज्या आपुरबायच्या बाबा भयणीनो, आयज आमी खुशाल, कित्याक हे नवें वरोस देवान आमकां सगल्यांक देणें फावो केलां. हे नव्या वर्साचे देणें अदीक आमी तें जिवंक आनी देवाक मानता ते भाशेन हें आख्खें वरोस ताच्याच येवजणे प्रमाणें सारूंक, ताच्याच मोगान सारूंक आनी ताणें दिल्लें एक कुटुंबीक देणें, पवित्र नाजारेताचें देणें हाची देख घेवन ही आमच्या जिविताची पावलां मारूंक ह्या वर्साक आमकां कितें भाशेन जायती प्रेरणा आनी जायती आमकां जाणवाय फावो जाता. हेंच मनान धरून नव्या वर्साची मीस आमी समोर उरलें तेन्ना आमी तुमकां परगटलें की हें आख्खें वरोस 2026 आमी कुटुंबीक जिविताक भेटयतले म्हूण. आनी कितें भाशेन हें वरोस खरेंच ह्या कुटुंबीक जिविताक आमी भेटयलां आनी कित्याक आयज आमी पळयता कुटुंबान जायतें वायट भितर सरलां. कुटुंबान जायतीं आड तत्वां भितर सरल्यात. आयज कुटुंब जायते आमचे एके भाशेन सोंपत गेल्यात. आयज कुटुंब आमचे एके भाशेन फुटलेले आसात. आयज कुटुंबान काळोख भितर सरलेलो आसा. आयज कुटुंबान कितलीं वादोळ मोडां आयिल्लीं आसात, संवसारी मोन आयिल्लें आसा. आनी हे तरेन आयज कुटुंब आमचे भावून गेल्यात, मरोन वेतात. त्या खातीर ह्या आमच्या कुटुंबान एक नवी दिशा दिवंक, ह्या कुटुंबांत एक नवो उजवाड परगटूंक TFRCC चॅनल ह्या कुटुंबाक एक बरोसो एक उजवाड जावंक आवडटा. कशें काय अदी करून आमी तुमकां परगटलें हें आख्खें वरोस कुटुंबाचेर आमी नियाळ करतले म्हूण. TFRCC चॅनलाक ह्या कितलीं वर्सां जालीं जायतो लोक आदार सहकार दिता, जायते एके भाशेन साक्षी दिता देवाच्या मोगाक, देवाचे जाणवाईक. ह्याच मनान धरून आमी दर म्हयन्याक ह्या वर्साक कुटुंबाच्या जिविताचेर नियाळ करतले. कुटुंबाक एक भरवसो दिवंक, कुटुंबाचो विश्वास देवाचेर घट करूंक, कुटुंबाचे मूड अदीक बडवंत शक्तिवंत करूंक, कुटुंबाक जाणवाय दिवंक, कुटुंबाच्या जिविताची भासाभास करूंक, नियाळ करूंक आमचे याज्ञीक भाव ह्या आख्खें वरसभर दर मांडलेल्या मुद्द्याचेर नियाळ करतले. हेंच मन घेवन जांद्राच्या म्हयन्याक आमी सुरू करता कुटुंबाच्या लग्नीक संस्कारा साक्रमेंताचेर नियाळ करूंक. हो संस्कार भाव एक पवित्र संस्कार. ह्या संस्कारान जायती देवाची कृपेन भरलेली रूच आसा. ह्या संस्कारान दैवीक जिवीत आसा. ह्या संस्कारान मोग आसा. ह्या संस्कारान विश्वास आसा. ह्या संस्कारा वरवीं एक भरवसो मेळटा नव्या जिविताक. हेंच ओळखून घेवन फादर आल्बान कितें भाशेन आमचो डिरेक्टर फॅमिली सर्वीस सेंटर हो ह्या संस्काराची जायतो संस्काराचेर नियाळ करतलो, संस्काराची जाणवाय उक्ती करतलो. कशे तरेन एका लग्न जातल्या जोडयेन आपले कुटुंबीक जिवीत बांदूंक जाय, कशें मरो पर्यंत जिवंक जाता, कुटुंबीक जिविताची मुल्यां कितें, तत्वां कितें, लग्नीक जिविताची सासाय कितें, ताचें दायज कितें हाचेर तो नियाळटलो. त्या पासत आमी रावता. तुमी TFRCC चॅनल तुमी कितें भाशेन हें दुसऱ्यांक परगटतले, दुसऱ्यांक तुमी वांटतलीं, ते तुमी लायक करतलीं, ते तुमी पळयतलीं आनी जे भाशेन तुमी आमकां आदार दीत आयल्यात ते भाशेन हें चॅनल सबस्क्रायब करून तुमी आमकां आदार दितले. हे आमी रावता. म्हणून आमी जायते फाटी पळयता आमी कॉमर्शलायज जायते रिल्स येतात, जायत्यो वस्तू येतात न्हू, आमकां संवसारी मोनाच्यो वस्तू येतात, आमकां हेर वस्तू आमी पळयता रिल्स आमी ठाट करून फॉरवर्ड करता. फुडें ह्या वर्सा आमी निश्चय करुया आत्मीक ज्यो वस्तू आमकां मेळटात, जे आत्मीक म्हज्या जिवितांत प्रभाव पडटा, ज्या आत्मीक जिवितांत म्हाका कितें बरें लागता तें हांव रोखडेंच म्हज्या भाव भयणांक, म्हज्या इश्टा मित्रांक, सोयऱ्या दायऱ्यांक हांव परगट करतलें, हांव साक्षी दितलों, हांव तांकां तें वांटतलें. आनी हे वरवीं म्हज्यान घरांत बसून हो देवाचो वावर आनी हो पवित्र कुटुंबाचो वावर म्हज्यान फुडें व्हरूंक जाता. TFRCC चॅनल तुमच्या घरांत आसा आनी चॅनल म्हणल्यार देवाच्या मोगाचें चॅनल, कुटुंबीक जिविताचें चॅनल. ते पासत आमी TFRCC चॅनलाचो आजचो पात्रण आमी केला आमचे कुटुंबीक पवित्र संस्काराचें जिवीत, पवित्र नाजारेताचो कुटुंब जुजे, मारिया आनी जेजू. ताचेच मजतीन, तांच्याच बळान, तांच्याच प्रेरणान, तांचे शिकवणेन आमी हें चॅनल सुरू केलां आनी आमी फुडें वचोच आसात. कित्याक तुमचो आदार, तुमच्या कुटुंबाचें बरेंपण आमकां मेळटा. हेंच बरेंपण घेवन, हीच शक्ती आमी घेवन आमी तुमचे सेवेक आसा रावता. तुमी आमकां आदार दितलीं,
तुमी आमकां पाठिंबो दितली आनी एक बरें उतर दितली आनी हे चॅनल सबस्क्रायब करून दुसऱ्यांक तुमी तें वाडटली. हेंच उलोवन हांव देवाचो आशिर्वाद तुमच्या कुटुंबाचेर मागतां आनी रावतां हे जानेराच्या म्हयन्यान जेन्ना फादर आल्बानी शिकवण दितलो बरे भशेन आयकुया आनी दुसऱ्यांकूय ही शिकवण अदीक करून आमच्या जोडयांक लग्न जावंक फुडें सरतल्यांकूय ते आमी धाडुया आनी तांचें लग्न जिवीत तांचें कुटुंब जिवाड करुया, बोरवाशान भरलेलें करुया, देवाचे कृपेन भरलेलें करुया. देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. हेंच ओळखून TFRCC चॅनल तुमकां सगळें बरें हांव दिता. हें नवें वरस जिवाड जावंक आनी खुशाल बरीत जावंक देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर धंद्याचेर, भुरग्या बाळाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. गॉड ब्लेस यू ऑल.